नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिरामारच्या दर्यान बुडली बोट. नौदळा कडल्यान सोद मोहीम चालू. स्टेरिंग आडकून पडिल्ल्यान बुडली बोट. पत्रादेवी धरलो 22 लाखांचो सोरो. अबकारी खात्याची कारवाय. ट्रक केलो जप्त. मागण्यो पुराय जाय मेरेन आंदोलन घेवचे नात फाटीं. सांगेच्या वरुण बेवरेजेस कंपनीच्या कामगारांची शिटकावणी. मंत्री सुभाष शिरोडकरान केली खेळगड्यांची तोखणाय. आदिवासी खेळां महोत्सवाची जाली समाप्ती. गोवा वेलाच्या लोकांक मेळटलो नवो रस्तो. आमदार विरेश बोरकारान घातलो रस्त्याचो बुनियादी फातर. बेकायदेशीर बांदकामांचेर पंचायतीन करची कारवाय. सांगता शिवोलची आमदार डिलायला लोबो. आता खबरो विस्तारांत. मिरामारच्या दर्यान शेनवारा सांजे नेवीची एक बोट बुडली. बोटीन नेवीचे 2 जवान आशिल्ले. बोट बुडटा ती पळोवन नेवीच्या पेट्रोलिंग बोटीन धांव घेत तांकां वाटयले. बोटीचें स्टेरिंग तुटिल्ल्यान ही बोट बुडपाक लागली अशी माहिती गोपांनी दिल्या. कर्नाटक वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर सध्या बेकायदेशीर रितीन बनावटी सोऱ्याची तस्करी करप चालू आशिल्ल्यान शुक्रारा अबकारी खात्यान एका ट्रकाची जडती घेवन सुमार 22 लाखांचो सोरो जप्त केलो. अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रका सयत हो सगळो माल जप्त केलो. ही कारवाय पेडणे अबकारी कार्यालयाचे निरीक्षक कमलेश माजीक हांच्या फुडारपणा खाला केली. गाडी हांगासर सद्या दनपार येयल्ली. ओके तो टपाल घेवन येयलो. ड्रायव्हराक पयलीं आपयलो. तो आपले ताका सांगलें आपूण म्हणून पावलो आपण ACC ब्लॉक्स घेवन येयला. तिणें टपाल दाखयलें. ACC ब्लॉक्स बरयल्ले आसले. तेणी बेश्टे आमी आमच्या सद्या कर्नाटक इलेक्शन जाल्या उपरांत सुद्दां कंटिन्यू चेकिंग चालू आहा. मायट बी हांगासून येवं शकता म्हणून स्पेशल वयले इन्स्ट्रक्शन येयल्ले आहा म्हणून चड मातशी डिपली चेक करपाक सांगलेलें. त्या हेतूर ड्रायव्हराक मातसो तापोवनूय काडलो. बाबा कितें आहा सारकें सांग, क्लियर कर कितें आहा तें. खंय वयता गाडी, कितें करता. कोण पावलो बॉम्बे वयता. बॉम्बे आपले ACC ब्लॉक्स आहा. आपलो ट्रान्सपोर्टर आहा. ट्रान्सपोर्टर आपलो थंय धाड म्हणून सांगलें. ताका तापयल्या बरोबर मातसो भियेलो तो. हें जालो आनी तेणी डायरेक्टली सांगलें की भितर सोरो आहा म्हणून. ताका हें करपाक लायलें. मागीर चेक करपाक लायलें आनी सोमती गाडी सीज केली. टोटल गाडी आनी गाडयेचो व्हॅल्यू अरावंड 15 lakhs आसतलो आनी एप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू सोऱ्याचो लिकराचो आहा तो 22 lakhs. सांगेच्या वरुण बेवरेज ह्या पेप्सी शीतपेय कंपनीच्या कामगारांनी फाटले 15 दीस आपल्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन कंपनीच्या गेटी भायर धरणें धरलां. मात कंपनी कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्या कारणान कामगारांक पिकासांव जाला. तशेंच कामगारांक त्रास दिवप, तांची बदली करप, करूंक नाशिल्ले गुन्यांव नोंद करप हे प्रकार वाडिल्ल्या कारणान ह्या कामगारांनी सांग्यार शुक्रारा रॅलीचें आयोजन केल्लें. मात पुलिशेन ह्या रॅलीक परवानो दिवंक नाशिल्ल्या कारणान कामगार बेजार जाल्यात. आयज आमी हांगा पुलीस स्टेशन आयिल्ले आसा. ते आमी रॅली काडपाक आयिल्ले आसा पूण ते आमचे ग्रँड जालें ना म्हूण आमकां हांगा येवचें पडलें. सो आतां आमचें कितें आसा मेन म्हणल्यार आमी काम करपाक लागला. काम करता आसतना जो आमचें सेटलमेंट आसा, सेटलमेंट आमकां एवरी 3 वर्सांचो आमी सेटलमेंट करता. पूण तो खंय ना जाल्यार खंय तो पेंडींग आसा. पूण हो कित्याक लागून पेंडींग आसा तो मॅनेजमेंटा खबर आसा.
पूण आमची कशें आसा जे मॅनेजमेंट सो आमच्या वांगडा कशें आमी जे डे टू डे मिटिंगेचे बसताले त्या प्रमाणे कशें सॉल्व करपा लागता तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें पूण तो खंय ना खंय कित्याक लागून फाटीं आसता तें आमकां कांय खबर ना पूण असो आमगे फाटले तेपासून आमी चालू आसा की अशें ना की आमी आयज असो आमी डिमांड घातला आनी आतांच आमचो सेटलमेंट जावपाक जाय अशें ना सो सेकेंडली म्हटल्यार आतां आमकां आमी भायर रावपाक लागल्यार आमी आतां 14 दीस जाले सो आतां आमगे 14 दीस म्हटल्यार आतां मेन म्हटल्यार आमची कितें आसा की मागणी आसा की सेटलमेंट आमचो जाता तितले बेगीन जावपाक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार जे आमचे 3 जाणांक सस्पेन्शन काडलें आसा सो तांकां बी तेंच्यांनी जाता तेंच्यांनी बेगीन भितर घेवपाक जाय कितें आसता की सॉल्व आसता की दोगांनी पार्टीन मेळून जेन्ना आमी बसून डिस्कस करून तें कितें इश्यू आसता फाटीं दवरून तो एकठांय हाडून तो करपाक जाय पूण अशें तें जाल्लें गेल्लें ना दिसान दीस एक ना इश्यू चालू आसा आमकां खबर ना कित्याक लागून अशें करपाक तें उठला तें मेन आतां आमी इतले पयसल्ल्या कामां येता सो हांव आतां काणकोणच्या कामां येता सो म्हाका आतां 14 वर्सां जाल्यां काम करपाक लागला सो आतां खंय ना कितें तरी तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक सुद्दां एक बाबा इतले पयसल्ल्या बाबा हे भुरगीं कामां येता की गव्हर्मेंटान सुद्दां बाबा तेजेर लक्ष दिवपाक जाय बाबा हे भुरगीं कशें काम करता बाबा तांकां कितें तरी प्रॉब्लेम जाता बाबा हे जेन्ना कितें ना गव्हर्मेंटान जाल्यार लेबर लॉवांतल्यान कितें प्रॉब्लेम आसा ना सॉल्व करपाक जाय अजून पर्यंत तेजेर कांयच जाल्लें ना सो हांव मागता की बेगीन जाता तितलें बेगीन करपाक जाय अखिल गोंय आदिवासी खेळां महोत्सवाची निकतीच समाप्ती जाली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या सुवाळ्याक हाजिरी लायली. ह्या वेळार खेळगड्यांचे मंत्री शिरोडकारान भरभरून कौतुक केलें. तशेंच 8वो महोत्सव हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत बरो महोत्सव आसा अशें ह्या वेळार मंत्र्यान म्हटलें. शिरोडे आणि हांगसर आमच्या त्या फोंडेच्या ग्राउंडाचेर सहभागी झाले म्हणून काल हांव शिरोड्या ग्राउंडाचेर सॉफ्ट बॉल टॅनिस आशिल्ले पळय ते पळोवपा खातीर आशिल्लो आनी म्हाका मुजरत सांगन दिसता आनी शाबासकी दिसता आमचे कोची बीन आनी विशेश करून आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अंदूचें 8th एडिशन जे आसा पळय न्ही आय वूड से इज अ व्हेरी सक्सेसफूल इव्हेंट ज्या पद्दतीन ज्या तळमेन ताणें घडयला पळय न्ही त्या बद्दल तांकां शाबासकी दिवंकूच जाय. बाब गोविंद तुझे कोचेस जे आसा पळय न्ही तांणी सगळे प्रकारचे योगदान दिवन काल हांवें पळयतालो आमच्या ग्राउंडाचेर थंय 12 आनी 12 24 टिमी आयल्यो 12 बॉयज आनी 12 गर्ल्स. पयलीं म्हणजे आमचो ग्राउंड सामको निवळ जावन मेळ्ळो. इट वॉज व्हेरी पॉलिश लायक आनी बाब निलेश जो आसा पळय न्ही ताका नक्कीच क्रेडीट वता बाब ब्रुनो क्रेडीट वता कारण तुमी पर्सनली थंय सुपरवायझर करताले तो ग्राउंड बरे पद्दतीन मेळून तुगेले मार्क करून घेवपाक. भुरगीं जे खेळ आयिल्ले पळय न्ही सामके डिसिप्लीन भुरगे आशिल्ले. आतां हांगाय पळयलां हांवें आयज जो लास्ट इव्हेंट जालो पळय न्ही टग ऑफ वॉर आमी आमच्या भुरगेपणाक केन्ना दोरी ओडटात मातशे पूण हांगसर आज दोरी ओडटाची पळयले तिसवाडीच्या आनी काणकोणच्या भुरग्यांक हांव दोनूय पंगडाक शाबासकी दिता पूण चड शाबासकी जर जाय ती काणकोणच्या भुरग्यांक. तिसवाडी भुरगे आसा पळय न्ही ते आमचे जंक फूड आनी सॉफ्ट फूड घेवन मातशे वीक पडले आनी काणकोणचे भुरगे आसा पळय न्ही ते काटूक सारके पेज आनी निवळ आनी डोंगरांनी भोंवपाची तेंची ताक आसा पळय न्ही ती आज हांगसर पळोवपाक मेळ्ळी आनी दोनूय राउंड जे आसा पळय न्ही ते दोनूय राउंड काणकोणचे भुरगे जिखले आनी त्या बद्दल तांकां शाबासकी. गोवा वेल्याच्या उंटीर आमदार विरेश बोरकारान रस्तो आनी नाल्याच्या कामाचो बुनयादी फातर घालो. हें काम बरीच वर्सां जालीं आडकून पडिल्लें आनी पावसा दिसांनी उदक भरतालें देखून लोकांक त्रास जातालो. लोकांची बरोच तेंप हांगा रस्तो तशेंच नालो बांदपाची मागणी आशिल्ली देखून हें काम हातीन घेतलें अशें ह्या वेळार विरेश बोरकारान म्हटलें. आयज आमी उडी वाड्यार आसा गोवा वेला आनी तुमी पळयता आसतले हे जे रोडाचें काम जातलें आयज फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा हे खूब तेंप जालो हांगा कितें जातालें उदक भरतालें आनी आमचे लोकांनी आमकां सांगलेलें की हांगा उदक भरता आनी उदक भरल्या कारणान पावसाच्या दिसांनी चलत बसून येतना गाडी घेवन येता बायक घेवन येता तेन्ना खूब त्रास जाता लोकांक. सो त्या हेजेर आमी सगळ्यांनी हो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याच्या सायडीच्यान ड्रेनेज हें प्रपोज केल्लें आनी आयज ह्या कामाचें आयज फावंडेशन स्टोन घालता. सो खूब बरें दिसता कित्याक आमकां जाय आसलो व्हेरी इम्पॉर्टंट हो जो स्ट्रेच आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रेच उडीन आसलो आनी तो आयज सुरवात जाल्लो आसा. आमच्या वांगडा आमचे कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा हांगासले लोकल आसा तशेंच आमचे PWDचे सुपरवायझर आसा. कांय कारणाक लागून आमचे जे पावले ना बाकीचे जे PWDचे ऑफिसर्स आसा जावं आमचे पंच सदस्य हांगासले तांकांय जो आय नो पंच सदस्य आसा तांकांय देव बरें करूंक म्हणून सोदता. तशेंच आमचे सरपंच आसा गोवा वेल्याची तांकांय
देव बरें करूं म्हणूं सोदता. तशें आमचे लोकल जेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांगा आमकां अशे पद्दतीचो जो रोड लिफ्टिंग करूंक जाय. हांगा हो जो डांबर आसा तो काडून हेजेर परत टारींग करतले आनी सायडीच्यान ड्रेनेजूय येतली आनी त्या हितूनच्यान सकयल्यान ड्रेनेज करून उदक हितून आमचे शेतान सोडटले. सो हे उदकाचो जो सोर्स आसा लेवलिंग जावन तो उदक दुसरे वाटेन सप्लाय. बेकायदेशीर बांदकामांक कशीच माफी ना. बेकायदेशीर बांदकामांचेर पंचायतीन कारवाय करपाकूच जाय अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबोन सांगलें. शिवोले बाजारांतल्या भौशीक संडासाच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत ती उलयताली. See, illegal constructions are cause of concern. Whether it is this one's ward or anybody's ward. Illegal construction. But when it comes to legal construction, they get passed to TCP. TCP jenna pass down panchayatin yeta. Then a panchayat cannot keep it on hold for any of this. Or rule ha ki panchayat ek mahinache bhitor dina zala they can go directly to BDO and get it passed. इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हा तेजेर कारवाई पंचायतीन करूंक जाय. शोकॉज नोटीसूय धाडूंक जाय आनी डेमोलिशन ऑर्डरूय धाडूंक जाय. बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील तशेंच मिनरल फाउंडेशन आनी कॅम हांचे वतीन वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह घडोवन हाडलो. बिचोले म्युनिसिपल वाठार छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, हावसिंग बोर्ड कॉलनी आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्या वाठारांनी इलेक्ट्रॉनिक सामानांचो कचरो एकठांय करपाची ही मोहीम राबयली. घराघरांनी लेगीत ह्या इलेक्ट्रॉनिक सामानांच्या कचऱ्या बद्दल सुचोवण्यो दिल्यो. मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा, बिचोले म्युनिसिपल कावन्सील आनी कॅम अशे तिनूय संस्थांनी मेळून एक संयुक्त विद्यमानान वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह बिचोले म्युनिसिपल कावन्सील एरियान करपाचें आयज आयोजन केल्लें आसा. तातूंत बिचोले म्युनिसिपालिटीन टोटल 4 स्पॉट्स आसा जे चूज केल्ले आसा. त्या जाग्यार पिकअप जातलो. एक म्हणजे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान बिचोले जे बिचोले म्युनिसिपल कावन्सील एकदम लागीं आसा. दुसरें म्हणजे हावसिंग बोर्ड कॉलनी जी बिचोले आसा. तिसरो स्पॉट आसा इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया. आनी चवथो स्पॉट आसा जे मेन सर्कल आसा शिवाजीचें श्री शांतादुर्गा एक्सप्रेसच्या आसा तें. अशा 4 स्पॉटांचेर वेस्टाचें कलेक्शन जातलें आनी सगळ्यांनी चडांत चड सहभाग घेवपाचो ह्या वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्हान आपलो हातभार लावपाचो. फाउंडेशन तशेंच कॅम्प्स तेंच्या बरोबर आमचे बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील हो जो आयज प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केला फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट ड्रायव्ह. म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान वेस्ट आसता सो तो डिस्पोज करपा खातीर बरेचशे तो आमकां साद्या कचऱ्यानूय आमकां तो मेळटा बऱ्याच फावटी. तर तो असो करचो न्ही, तर तो सेपरेटली काडून दवरचो आनी अशे जेन्ना आमचे ड्रायव्स आसता नाजाल्यार कॅम्प्स आसा ते हो वेस्ट घेता सो तेंच्या मार्फत तो डिस्पोज करचो लोकांनी असो लोकां कडेन आमी अपील करता. ट्यूबलायटीक हो आमकां त्रास जातलो सो ती परत रिसायकल जायना म्हणून रिसायकल ज्यो वस्तू जायना त्यो तुमी वापरूं नाका अश्यो म्हणून लोकांक विनंती करता. आनी हो प्रोग्राम केल्या पासून केला म्हणून सगळ्यांचे मिनरल फाउंडेशन, कॅम्प, गोदरेज सगळ्यांक आनी बिचोले नगरपालिकेक मना पासून धन्यवाद म्हणटा. प्रियोळ मतदारसंघातल्या चिरपुटे वाठारांतले श्री त्रिशूलेश्वर मंदिराच्या सभा मंडपाच्या रंगमंचेचें उद्घाटन खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंय ही कलाकारांची खाण आनी गोंयच्या प्रत्येक कलाकारांक तांची हक्काची माची मेळपाक जाय. हे खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें विधान ह्या वेळार गोविंद गावडे हाणें व्यक्त केलां. अशी प्रस्तावना केली की बरेचशे वर्सांची हे रंगमंच जावचो अशे तरेची एक मागणी आशिल्ली. खास करून ह्या भागातले ग्रामस्थ आणि आमच्यो महिला भगिनी ज्या वेळाचेर आमकां मेळपाक आयल्यो त्या वेळाचेर एक निर्णय घेतलो. कारण रंगमंच प्रत्येक देवस्थानाच्या मुखार आसप, सभामंडपान आसप हे तितलेंच गरजेचें आसा. कारण आमची प्रियोळ मतदारसंघ आणि एकंदरीत गोंय हे कलेचें एक माहेरघर जावन आसा, कला सागर जावन आसा. आणि प्रत्येक वेळाचेर माची उबी करून तो अवाढव्य असो खर्च उबारपाक एक बारीकशा देवस्थानाक ते शक्य जायना. आणि म्हणूनच एक निर्णय घेतलो, तातडीचो निर्णय घेतलो की
सत्यनारायण महापूजेच्या निमित्तान ह्या त्रिशूळाच्या मुखार एक रंगमंच उबो जावचो. एकमेव गोष्ट आसा की गोंयान कला आणि नाट्य क्षेत्रान बरेचशे आज नावलौकीक भुरगे आज मेळोवपाक लागिल्ले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान फक्त नाट्य परंपरा किंवा आमची लोकसंस्कृती किंवा महिला मंडळाचे वर्धापन दिन किंवा तांच्यो बारीक सारीक गोष्टी ज्यो आसात त्यो मुखार हाडपा खातीर तांकां मुखार एक बरे तरेचें व्यासपीठ निर्माण जावचें आणि तातूंतल्यान तांचें व्यक्तिमत्व घडचें होच एक हावीस हो एक उद्देश आमी आज मनान हाडिल्लो आसा. फोंड्या बेकायदेशीर पद्दतीन काडिल्ली रेंव उक्ताडार रस्त्या वेल्यान व्हरपाचें प्रमाण वाडलां. ट्रकांनी ओव्हरलोड करून रेंव भरपाचे सत्र हांगा चलता. तशेंच ट्रकांनी रेंव चड भरिल्ली आशिल्ल्या कारणान रेंव रस्त्याचेर पडटा. रेंवेचेर निसटून लोकांचे अपघात जावपाचें प्रमाण लेगीत वाडलां. बेकायदेशीर चोरया रेंव व्हरपी मनशांचेर कडक कारवाय करपाक सरकार अपियेसीत हाडला अशी कागाळ थळावे लोक करतात. आतां एरिया सगळी अशी वचत पळय गेल्या हांवें ताका वयर असो हाडयलो टिप्परीवाल्याक. तो कितें म्हणपालो आपूण येता निवळ करता पूण तो येवच ना. लास्ट हांवें पंचायती मागीर फोन मारलो जो आमचो पंच आसा ताका फोन केलो की हांगसर म्हणलें सगळे रेंव पडलेले आसा. तो म्हणपालो आपूण बेसिकली हे कोणाक सांगताना काडपाक लायता. आमकां खंयचे तरी काड. तो ट्रकवालो थंय शाणपणां सांगपाक लागलो. हांवें हाडयलोच पयलीं ताका आतां वयर वचोन हाडयतकीर तो शाणपणां सांगपाक लागलो की इतकी आपूण कितें करूं काय म्हणून. हांवें तूं यो गाडी थंय बंद केल्ली हांवें साई सर्विसा कडेन. आनी तो यो म्हणल्यार तो म्हणपालो आपूण येता मनीस येता आनी येता म्हणपालो झाडू काडून घेवन आनी येवच ना. आतां हे सगळ्यांत मेन म्हणजे अशें जालें की फायर फोर्स जो आसा हो प्रत्येक कामाक धांवून येता. तांकांय काळजी आसा कारण ह्या रेल्वेचेर रोखडे पडोन निसरून पडटा लोक आनी खंयच्या खंय पावतले आशिल्ले. म्हणून आमी हवेलीच्या वतीन आमी हे फायर ब्रिगेडवाले जे आसा हेंचे आमी आभार मानतले कारण अशें जाप करून कोणी येयनात. खंय ते रेंवूय बंद आसा आनी बेकायदेशीर रेंव बेकायदेशीर रेंव हेजेर प्रशासन कितें म्हणटा आमी रेंव बंद केल्या पूण ही सरासरी रेंव चालू आसा हांगसर. हे म्हणून ट्रक वतात टिप्परी चड आसतात आनी हेजेर कोणूच एक्शन घेयना. ना प्रशासन घेयना ना जे कोण कंसर्न हेचे ऑथॉरिटी आसा ते कोणूच एक्शन घेयना. म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. आतां हितून अजून सकाळ फुडें कोण पडूं ना म्हणून हो टायम बरो लोकांचो नाल्यार पडोन लोक स्लीप जावन पडटा हांगसर. इतकी वायट परिस्थिती जाता. दिवचल मालांतल्या सरवण गांवांत भर लोकवस्तीन परत एक फावट घाण उदकाची समस्या उप्रासल्या. सरकारी मुळावे शाळे कडले गटार परत फुटिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. घाण उदक उक्ताडार पातळिल्ल्यान शाळा आनी लायब्ररी कडेन अस्वच्छताय निर्माण जाल्या. जळाराय वाडिल्ल्यान रोगराय पातळपाची भिरांत आसा. 5 म्हयने हे गटार अशेच फुटिल्ले. सरवणचे सरकारी मुळावे शाळेकडले गटार परत एक फावट फुटला. हे गटार फुटिल्ल्यान गटारांतलें घाण उदक सध्या सगळी कडेन पातळ्ळा. 5 म्हयन्यां पयलीं हे गटार फुटिल्ले. वर्सांतल्यान 2 फावटी तरी हे गटार फुट्टा आनी गटारांतलें घाण उदक सगळी कडेन पातळटा. हे गटार कित्याक लागून फुट्टा ताचे कडेन कोणूच नदर दिना. देखून दरेक फावटी गांवांत घाण उदकाची समस्या उप्रासता. मांद्रे मतदारसंघातले लोक आजून मेरेन उदका खातीर वळवळे काडटात. सगळ्या घरांक नळाची जोडणी आसून लेगीत नळांक उदक येना. वेंचणुके वेळार उदक आनी लायटीचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन तळावो आमदार जीत आरोलकार हाणें दिल्लें. आपल्या मतदारसंघांत उदरगत करपाचेर भर दिवंक नाशिल्ल्यान संजय कोले हाणें आमदारांचेर उतरांचो फार पेटयलो. मांद्रेच्या लोकांनी जिताक घाल्लेलो BJP नाकावून जिताक घाल्लेलो जीत आरोलकाराक घाल्लेलो जिखोवन कित्याक मांद्रेच्या लोकांनी जीत कितें तरी बरें करतले म्हणून. पळय थंय आतां शिगमो केलो नाटकां केली कार्निवल केलो आतां अभिषेक काय गंगा तीर्थ हाडून ते अभिषेक केलो. अजून काय इंद्रदेव काय ब्रह्मदेव अजून काय सकयल देवोंक ना आनी मांद्रेची आमची परिस्थिती आहा तशीच आहा. पळय उदकाक लागून लोक रडटा हांगा
रस्त्याक लागून लोक खंयचो जळी मागीर पडटा होणे जाल्यार सगळें जाल्यार आजून ताका कांयच करिना हो ग्रावंडार देंवन कितें काम करिना तुका आलेलो ग्रावंडार देवोंक ग्रावंडाचेर काम करूंक लोकांचें कितें केलें 1 वर्स 2 म्हयने जाले तुवें कितें केलें लोकांक लागून ते लोकांक लागून कितें केलें तें स्पश्ट करान मिडिया थ्रू मातशें बाबा सांगून दी जी धारोलकर कितें केलें जे ऑफिसान बसोन हितून खंय ते अभिषेक केले कार्नावाल केले नाटकां केली ही उदरगत न्हू लोकांची लोक धळा रडटा उदकाक लागून रस्त्यार जळीमळी पडटात लोक होण्यांनी पडटा आनी पडटा रस्तो आजून करूंक ना तुवें सगळं खणून दवरलाय आनी ह्या दिसांनी आतां 2-3 म्हयने जाले डेली रातची 12-1 लायट कित्याक वयता लायट कितें वता लोकांक हे गरमीचे लोक न्हिदूंक मेळना भुरग्यांचे हाल जाता तूं न्हिदताय बंगल्यांनी तूं मांजरान रावताय तुका मांजराचें पडलेलें ना इलेक्शना पयलीं तूं बोबाळ मांजरान रावतलो आपूण हे करतलो म्हणून लोकांक घातले म्हणून त्रासान आनी टॅक्सीकारांक फोटोन उडयले तूं टॅक्सीकारांचो विश्वासघात केले तूं मोपत हे गोवा मायल्स गाडी येवचे ना म्हणाले पुला पलतडी आतां पुला पलतडी खंयचे सगळे मांजरे घरांनी रावन ते गाडी घेवन भाडे मारता तुजो आमी निशेध करता मांजऱ्यासून तुका तुजे कडेन आजून कांयच जावना एक कितें केलाय मांजऱ्यान जाल्यार सांग तूं लोकांचे रस्त्यार देंवन ग्रावंडार देंवन हे कर अभिषेक केलो रुद्र केलो महारुद्र केलो देव ब्रह्मदेव देंवन काय लोकांचे मांजरान कितें हे आहा तें करचो ना प्रॉब्लम आहा तो तूं रस्त्यार ग्रावंडार देंवन प्रॉब्लम कर सॉल्व कर तुका जायना जाल्यार तूं रिजायन दी तुजो निशेध करता आमी चिखले तशेंच सांकवाळच्या दर्यान व्हडा प्रमाणात मेथी ऑयस्टर काडपाक शेनवारा लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली ना नपयत जायत चलिल्ले हे ऑयस्टराचें संरक्षण करपा खातीर सरकारान उपाय येवजण करपाक जाय अशी मागणी थळाव्या नागरिकान केल्या खणमालाची येरादारी जाताली तेन्ना ह्या ऑयस्टराचें प्रमाण उणें जाल्लें पूण आतां तें परतून मेळपाक लागिल्ल्यान तें काडपाक लोकांची गर्दी जावपाक लागल्या लोकांनी अशें करचें न्ही अशी मागणी चिखली बायो क्रुसायडर्सचो वांगडी सिरील फर्नांडिसान केली हो जो फाटल्यान पळय वाठार तुमी पळयताय ताका आमी चिकालीम बे म्हणटाय आनी तेच भाशेन फुडल्यान सांकवाल बे आहा हे 2 अशे भाग आहा हे ज्वारी नदींतले जंय तिसऱ्यो आनी मेंढी जल्मता पिकता मेंढ्यो म्हणजे तिसरी तुमी पयले आसतले पूण हांकां मेंढी म्हणटाय विंडो पेन ऑयस्टर्स आदली पुर्तुगेज घरांनी पासून जॉनलाक हे घालताले आतां मायनींग जेन्ना सुरू जालें तेन्नाच्यान हांगा मेंढी पिकपाचें बंद जाल्लें कित्याक बार्जी येताल्यो वयताल्यो बार्जी रिपेर जाताल्यो आनी तेतूंतली लोकण ऑयल सगळी पडोन ह्यो मेंढ्यो मेल्यो आतां मायनींग बंद जालां आनी ह्यो मेंढ्यो परत जिती जावपाक लागले आनी हे आमची भाग की हो जीव परत आमचे मदें जिवन जावपाक सोदता जाल्यार आमचो सगळे गोंयकारांचो कायदो आसता हो जीव जिवन जावपाक आनी आमचे मत जियेवपाक ताका आदार दिवप आयज आमी पळयता 4-5 दीस जाले हजारांनी लोक आख्खे सोर भोंवतेचो येताय आनी हो जीव थिंगा उदकांतलो काडून वताय हें आमी करप सारकें न्हू ही निसर्गाची भेट आमकां आमी ती सांबाळून दवरपा जाय ना जाल्यार आमी देवाचेर आनी निसर्गाचेर अन्याय करताय सो हांव मागता तुमचे कडेन हात जोडून मागता हांगा जे तुमी पळय येताय ते बंद कराय हे काडपाक टायम येतलो जेन्ना हो जीव मोठो जातलो ही ल्हान सायज जशें पळय भुरगे 9 म्हयने घेता जिवन जावपाक तेच भाशेन हेकाय बी तितलो टायम लागता वाडोवन येवपाक हेतून मदें मोती पासून जाताय सो हे एक मोलादीक वस्त जी आमकां निसर्गान दिला ते खंयची काडले तुवें मेंढ्यो हिंग म्हणले ह्यो हिंग पडले आनी तूं खंयचो नांव कितें रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी तूं वर्सा थिंग आं गेल्या वर्सा पडलेली मेंढ्यो आनी तेजे पयले ते कितें करतलो तें आतां पडना आसले आनी कितें करप हे मेंढी घेवन कितली काडले रे तुवें कितली बॅगां मेवले तुका 2 बॅगां कितले लोक आसलो तुजे बारा काडपाक 300 कितले 300 इतले लोक येता हिंग काडपाक मेंढ्यो म्हापशा नगरपालिका कार्यालयांतल्यो फायली ना जावपाक लागल्यात सुमार 120 फायली अचकीत ना जाल्यात हाचे भायर कांय नगरसेवक परवानगी खातीर पालिकेन येवपी फायली घरा व्हरतात हे कायदेशीर आसा काय असो प्रश्न संजय बर्डे हाणें उक्तायलो म्हापशा नगरपालिकेचें वेवस्थापन सारकें ना असोय आरोप ताणें केला बद्दल उलोवंक गेलें जाल्यार लास्ट 1-2 वर्सां जालीं
जे म्युन्सिपाल्टीचे टर्म्स चालू आसा, म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सील कशें वागता, म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर कसो वागता, म्युन्सिपाल्टीचे एडमिनिस्ट्रेशन कशें वागता, हें आमी अख्खे म्हापशेकार पळयता. एक आतां आमकां उलोवन गेलें जाल्यार आयज मेन टॉपिकाचेर जे म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन जे कितें चालू आसा हे म्हापसा शहराक लागून फुडें घातक आसा अशें तरी आमकां दिसता. जवळ जवळ 1.5 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं एक फायल हांवें म्हापसा शहरांतली फायल एक कोल्लेकाराची एक दिली फायल ती गायब जाली, दुसरी दिली ती फायल गायब जाली आनी तिसरी फायल ही काल वचना फुडें थंय वचना फुडें एक तो RTI एक्टिविस्ट थंय वचना फुडें ती फायल चीफ ऑफिसरान सोदून काडली. 3 फायली गायब जाल्ल्यो RTI एक्टिविस्ट वचना फुडें म्हापसा म्युन्सिपल जो चीफ ऑफिसर सोदून काडटा दबाव घातल्या उपरांत ही कशी कितें तांकां मेळटा ही खबर ना. आमी ज्यो फायली म्युन्सिपाल्टीन ज्यो येता ह्यो फायली गायब ह्यो प्रत्येक फावटी जाता, ते कशे कितें जाता हे कळना आमकां. जर म्युन्सिपाल्टीची फायल दिना फुडें तेजे प्रमाणे थंय ते लायनीन थंय आसपाक जाय. वास्तविकता जाणून घेवपा खातीर लोकांनी आनी खासा करून पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन द केरला स्टोरी हो सिनेमा पळोवपाचें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. हो सिनेमा आकांतवादा विशींची सत्य परिस्थिती दाखयता. सान भुरग्यांक मनपरिवर्तीत करून आकांतवादांत हाडप ह्या सारकिल्ल्यो गजाली वाडपाक लागल्यात आनी ताचेर आळो घालपाक जाय. हो सिनेमा जरी करमुक्त नासलो तरी लोकांनी हो मुजरत पळोवचो अशें मुख्यमंत्र्यान द केरला स्टोरी सिनेमा पळयल्या उपरांत सांगलें. केरला स्टोरी पळोवपाक हांव मुद्दामून आयिल्लो म्हजे बरोबर आमचे मांद्रे मेळटले फ्रेंड दारोडकार पार्टी सेक्रेटरी. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.